Just imagine. Just imagine. Just imagine. व्हॅलेंटायन्स डे जालो. आता मरे भुरगीं खूब हुशार जाल्या. ती 14 फेब्रुवारीकूच व्हॅलेंटायन्स डे सेलिब्रेट करिनात ती कितें करता एक तर आदल्या दिसा किंवा 15 फेब्रुवारीक किंवा 16 फेब्रुवारीक किंवा 17 फेब्रुवारीक पण 14 तारखेक व्हॅलेंटायन्स डे सेलिब्रेट करिनात. आनी लग्न जाल्ले दादले 14 फेब्रुवारीक घरा कडेन फोन करतात खंय, हॅलो हे गो आयज ऑफिसान खूब काम आसा, ओवरटायम करचो पडटलो आं, म्हाका जेवपाक रावनाका, हांव लेट येतलो. लग्न जाल्ले दादले व्हॅलेंटायन्स डे दिसा ऑफिसान ओवरटायम करता अशें कित्याक सांगता गा आमकां आं? दया कुछ तो गडबड है. Just imagine. कसिनो प्राईड जस्ट इमॅजिन सीझन 6 तुमचे स्वागत करता मित्रांनो. आमचे को स्पॉन्सर जोहान वॉटर रिसोर्सीस सिप सिप सिप. तर सुनील ढवळीकराक परतून भितर घेता अशें मायकलान फाटल्या आठवड्यान हिंट दिल्लेलो आनी सुदिनाचो घट्ट फ्रेंड सामको गोविंद गावडेन सरकाराचें नवें धोरण कितें तें जाहीर केलें सोमतें. आमचो सरकाराचो एक उद्देश आसा की ओपन डिफेक्शन फ्री करपाचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो हो प्रयत्न आसा. सो गोविंद म्हणटा त्या प्रमाणे ओपन डिफेक्शन ह्या फुडें सरकाराक नाका आनी सरकार तें अलाव करपाना ओपन डिफेक्शन. सुदिनाचें हाचेर कितें मत काय? झेडपी इलेक्शनां लागीं पावल्या त्या फाटभुंयेर सुदीन कितें उपद्रव करपाचो पळोवयात रे, उलोवया तेजे कडेन. Just imagine. सुदीन बाब सगळेच म्हणटा की सुदीन म्हणजे सामको न्यूट्रल मनीस म्हणून. म्हणजे समजना म्हाका. न्ही न्यूट्रल म्हणजे तुमी ना BJPच्या सायडीक आहा ना तुमी काँग्रेसीच्या सायडीक आहा. तुमी सारके मदीं रावल्या आनी संदीची वाट पळयता. हे 100%. स्टील ह्या सायडीक काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी ह्या सायडीक BJP. तूं खंय आहा? हांव मदीं रावला. आतां कशें नवो न्यू PWD मिनिस्टर आहा पळय, मागीर कळटा ताका जमता म्हणजे जमता गोश्टी अशें दिसता तुमकां? शिकला न्हू मातशें तें शिकता जमता न्ही कांय गोश्टी. खुबश्यो गोश्टी खबर ना. तुज्या इतलो जावपाक ताका 5-6 फावटी तरी जावचो पडलो न्हू PWD मिनिस्टर. विदावट पर्रीकर BJP गोंयान आपलें अस्तित्व अशें टिकोवपाचो यत्न करता. तें तांकां शक्य ना. ओके आमकां अशी न्यूज मेळ्ळ्या की तुमी लास्ट 10 म्हयने 10 मंथ्स लास्ट 10 म्हयने तुमी आपलो पगारूच घेवंक ना खंय वचून. म्हाका गरज ना थंय. आनी हांगा 20 तारीख जाली काय 1 तारीख केन्ना येतली काय म्हणून करून वाट पळयता आनी तूं 10 म्हयने पगारूच हाडिना. हे लव आजकल पार्ट 2 येयला पळय, कार्तिक आर्यन सारा अली खान बीन कोणा पळय ती, म्हणजे हेका तूं कितले रेटिंग्स दिता? लेस दॅन 5. लेस दॅन 5 कित्याक रे सुदीन? पिक्चरान बरें कितें आहा खंय मरे, बरें आहा खंय पिक्चरान कितें तरी. कारण तातूंत व्हडलेशें कांय ना. म्हणजे कितें कळोंक ना म्हाका कितें म्हणटा तें तूं. असो सोड. हे यूथ काँग्रेस आनी महिला काँग्रेस कळ्ळें सदांच फिल्डार आसता, ती आपलें कितें कितें करतात धांवपळ आनी मेहनत करता. यूथ काँग्रेस आनी महिला काँग्रेसीच्या लिडरांक फुडल्या इलेक्शनाक काँग्रेस टिकेट दितली? इम्पॉसिबल. दिगंबर कामतीचेर मात विश्वास दवरा, कितें तरी करतलो तो. ताजेर विश्वास ना. तूं PWD मिनिस्टर आसतना कोणाची कामां केली जाल्यार ते तुका लोक थँक्यू घेवन येताले. दॅट थँक्यू यू आय एक्सेप्टेड. आतां केन्नाय लग्नाक बीन गेला आसतलो तूं पळय, थंय तुवें पळयलां केन्नाय न्हवरो व्हंकल आसता पळय आयेर दिता पळय प्रेजेंट, तेन्ना जर कोणें येद्दें व्हडलें बॉक्स जर तांकां दीत बरें कळ्ळें तुका गिफ्ट रॅप केल्लेलें, जाल्यार कितें विचार येता तुज्या मनान तें पळोवन? तातूंत एक्झॅक्टली कितें दिलां? बॉक्स म्हणल्यार याद जाली. डीड रियली गोविंद ट्राय टू बॉक्स यू? Just imagine. कितें चल्लां हें सद्या? कार्निवाल आतां इतलो सद्या फेस्टीव सिजन चालू आहा आनी किंग मोमो आमचो सामको सॅड आहा. खाया पिया मजा करा असो संदेश दिवपी किंग मोमो इतिहासान पयल्या फावट सोरो म्हारग जालो हाची टेन्शनां काडटा मरे.
पयलींचे किंग मोमो सामके लक्की आहले. आतांचे किंग मोमो बाबड्यांक असो मॅसेज दिवचो पडटा की खाया पिया आणि बिल फारीक करा विथ स्टेट अँड सेंट्रल GST. In Goa, you have to understand that whether there is a festival, whether there is a party, whether there is a celebration, people are used to having alcohol, and therefore an increase of roughly 15 to 20% will be a big hit on the people who consume alcohol. आय एग्री विथ दिस. आणि सोरो म्हारग जाता म्हणून बायलां बरीच खूश जाल्या थोडी. बायलांनो इतली खूश जावं नाका. थोड्या दिसांनी भांगरूय वाडपाचें आहा. वेळ सगळ्यांची येता. Just imagine. सध्या मॉविनान एक नवें प्रकरण उबें केलां मरे. अर्बनायझेशन ऑफ विलेज पंचायत्स. हाऊ कॅन पंचायत्स बी अर्बन? मॉविन बाब एक मिनिट मॉविन बाब. मॉविन हे अर्बनायझेशन ऑफ पंचायत्स म्हणजे अशे गांवांनी व्हड व्हड बिल्डिंग्यो हाडपा खातीर हें मरे तें. हय म्हटलें अशें करून तेणें हय म्हटलें. What you will get if you go ahead with urbanization of panchayats? Prosperous 2020. कसो कितें जातलो तुजो 2020 prosperous? मोविन बाब प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल. सपोज हांवें एक बिल्डिंग बांदली और एक लार्ज एरिया हांवें डेव्हलप केली न्हू करपाचो प्लॅन आसलो अशें म्हण. ग्रीनाचेर रेड करून तुका कितें मेळटलें? पावर. मोविन थोडे गांव आनी पंचायती अशें उरल्या पळय गोंयांत जी अशी शेतां भाटांनी व्हरल्या हिरवळ ती फुडाराक अशी दवरची न्हू आमी भुरग्यांक फुडाराक. तूंच सांग पळोवया. हिंगा कितें जालां आमी पयला गांवांनी व्हडले प्रोजेक्ट येता विलेज म्हणटा तुका ती विलेजूय म्हूण कळना आनी अर्बन एरिया म्हणूय कळना. इट इज लायक अ अर्बन एरिया रुरल एरिया अर्बन आनी कांयच्या कांय गोंयचें डेव्हलपमेंट जावपाक लागला. कितें तरी हेजे मातशें आमी काळजी घेवपाक जाय. सो फ्रॉम वॉट यू आर सेईंग नाव it is clear that government intends to keep villages and panchayats green. No. No. So government do not want to keep villages green. There is no intention whatsoever. एक जावपाक लागल्या मोविन युनायटेड अगेन्स्ट अर्बनायझेशन. एक जावा तुम्ही आणि एक जावा. तुजो मॅसेज ऑफ युनिटी मस्त सार्कास्टिक जाया एक जाया पळया युनायटेड जाया तुम्ही जाया अशें. बट वॉट इज द मॅसेज ऑफ दीस अर्बनायझेशन? कीप गोवा क्लीन अँड ग्रीन. दॅट इज द मेसेज. बरें ती जिल्हा पंचायत इलेक्शनाची रिझर्वेशनाची ती इलेक्शन कमिशना कडेन सबमीट केल्यान तुवें? आमकां ZP इलेक्शनाची रिझर्वेशन फायल अशी पळोवपाक मेळटली कॉपी? येस इनफॅक्ट. अरे फायल EC कडेन दिल्या म्हणटालो मरे तूं आनी रोखडीच ड्रॉवरांसून भायर काडली कशी? ओके मोमी सर प्लीज गिव अस द कॉपी. यू कॅन हॅव कॉपी सम ऑफ यू. इलेक्शन कमिशनाक अजून एकूय कॉपी पावोंक ना आनी आमकां हांगा कॉपीचेर कॉपी वाटीत आहा. हांवें हें ZP रिझर्वेशन तुवें पर्सनली मॅनिप्युलेट केला म्हणजे पर्सनली तुवें डिझायन केला काय म्हणटालो? येस डेफिनेटली. रिझर्वेशन कॉपीन थंय खूब कडेन वायटींग लायला खंय अशें आमकां कोणें सांगलेलें. Just imagine. चला एक बारीकसो विसव घेवया आतां. रोकडो पावलो. Just imagine. बाबू सगळे बँकॉक थायलंड अशें कित्याक धांवन वतात? वाय थायलंड टुरिजम इज सो स्ट्रॉंग? कितें मेळटा थायलंड बँकॉकाक? मसाज आनी कितें तें कळ्ळें तुका? मसाज कळ्ळें आमकां पण हें तें कितें तें कळोंक ना. म्हणजे कितें हें तें म्हणजे कितें? सोड बाबू बाब सोड. कार्नवलाच्या निमतान आमकां एक बारीकशी अशी एडवर्टायज बी दी मरे. आपय दिलो मरे तुका. मेळ्ळी थँक्यू. तुमकां जावं आमकां पळय पयसो जावत न्हू. पयसो म्हणटा तो जावत आमकां. नाल्यार अर्थ कांय ना. सूर्यवंशम पिक्चर पळयलो हांवें पयर. सूर्यवंशम खंय? सेट मॅक्स आनी खंय 534व्या फावटी पळयलो रे बाबू. हे चायनान खंय 10 दिसां भितर अख्खें हॉस्पिटल बांदलें. तूं आसलेलो जाल्यार कितल्या दिसां भितर हॉस्पिटल बांदून दाखयतलो आसलो? 4 दिसां भितर. 4 दिसां भितर तितलेंच व्हडलें हॉस्पिटल तूं बांदून दाखयतलो आसलो न्हू? सेम. आनी तुवें हॉस्पिटलान सुदारणा करचो ना? ना 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 करचो ना? कितें सांगता रे? ना ना. पेडण्याची उदरगत हो एक गंभीर विशय आहा बाबू. आयज सुद्दां पेडण्या डेव्हलपमेंटाची वाट पळयता. पेडण्या डेव्हलपमेंट आयज तसो जालोच ना इतलीं वर्सां आनी आयजूय पेडण्या
वाट पळयता डेव्हलपमेंटाची? तशें काय ना हें तुमचें कर्तव्य. हें आमचेंच कर्तव्य न्हू. बरें तुजें. बाबू, हुर्राकाचें कशें कितें आहा ह्या वर्सा हुर्राक कशें कितें? ते सेपरेट आमी फेस्टिवल करतात. जशें वायन फेस्ट बी करता तशें हुर्राक फेस्ट. फॅन्टॅब्युलस आयडिया, बेस्ट आयडिया. पूण म्हाका सांग, आतां जाय जाल्यार हुर्राक खंय मेळटा सद्या? अख्खे गोंया भितर बेश्टच इतल्या बेगीन अख्खे गोंयभर? पळय हांव म्हणटा तुका, कोरगांव, काणकोण, वाळपय थंय बी मेळटलें एक वेळ. अख्खें गोंयभर कशें येन्नाच मेळटलें? पण कितें सांगा, बेस्ट हुर्राक पेडण्यां मेळटा रे. कोण सांग तुका? आमकां सांगपाची गरज आहा? आमी रेगुलर मरे. सरकारी तिजोरीच्या साफ सफाईचेर म्हाजें चड ध्यान ना. हें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणटा की गोंयांक खंय मिनी पोर्तुगाल करपाक जाय. तुका कितें दिसता बाबू? ना हें म्हत्वाचें, हें चड म्हत्वाचें. शुअर तूं? हेज्या खातीर तुमी फुडें सरपाक जाय अशें म्हाजें म्हणणें. आतां तुमकां सगळ्यांक हांव लायफान सेल्फ कंट्रोल कसो करप, आपल्याचेर ताबो कसो दवरप हेजें एक ज्वलंत उदाहरण दाखयता. लायव्ह एग्जाम्पल विथ लायव्ह म्युजीक. कळ्ळें? उदाहरण पळय, म्युजीक वाजलें. सांग तें सॉंग रिलीज कर मरे सॉंग. खंय रे हें करूं? हां हां येस. पण डोळ्याची पापणी हालोवंक दिवना. पांय कितें हालयतलो, सारको लास्ट मिनीट कंट्रोल केलो. डान्स केलो ना म्हणजे करूंक ना डान्स, कसो करूंक ना. Just imagine. शिवजयंती दिसा फार्मागुडीचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांक जेन्ना नेते मंडळी हार घालपाक गेले पळय, तेन्ना न्हू सगळ्यांचो फिटनेस लेवल कितें तो कळ्ळो सारको. कळ्ळें? म्हणजे तेचेर हार घालपाक वयर चडत वयता पळय ते स्टेप्स, वयर सामके अशे भियोन हायटीचेर हार घालता पळय ते. सो तेंचे ते चलता तेजे वयरच्यान न्हू सगळ्यांचो फुडलो पॉलिटिकल प्लॅन कितें, म्हणजे तेंचे फुडें कितें मनान कितें चल्लां हें सगळें म्हणजे दिसून येयलें. आतां हांगासर पळयात दीपक ढवळीकर पळयात कसो फास्ट सामकी स्टेप्सां चडटा पळय, घडम 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 करून. खरशें गूड फिटनेस लेवल बरें आसा तेजें आनी खूब फास्ट फुडें वचपाक सोदता तो. हाचो अर्थ दीपक ढवळीकर परत शिरोडा बसपाना, तो पिरवळात बसतलो. तेच्या उलट गोविंद गावडे एका हातान इतलो जड हार घेवन तो वयर चडटा. हेचो अर्थ एकूच, गोविंद गावडे जीम मारता. नवीन चलता तेजेरूच तेजो राजकीय अनुभव, कितलो गाढो अभ्यास आसा, कितलो आहा तो कळटा. मुरलेलो राजकारणी पळय कसो पळय. म्हणजे तो कितें म्हणटा, धांवले म्हणजे सारके पावले अशें जायना. अशें सुशेगाद चलपाक जाय, अशें हळू चलपाक जाय. म्हणजे हेर एंड टॉर्टॉयस स्टोरी आसली धाकटे आसतना. कोण जिखलो? टॉर्टॉयस जिखलो. सुदीनूय गोविंद गावडेक चॅलेंज दिता काय कितें. म्हणजे आपुणूय एका हातान तो जड हार उखलूंक शकता, ते बी जीम मारिनासतना.
लास्ट मुख्यमंत्री राजकारणान आनी स्टेप्सांचेर पावलांचे सामके मेजून सामके पावलां घालता, सांबाळून घालता तो प्रत्येक पावल सद्या खूब सांबाळून घालता पळय कळटा हेजेर कळ्ळें. आनी खुबशे जाण रावल्या CMाचो पांय घसरता काय म्हणून, मुख्यमंत्र्याक काय म्हणू नाका आतां, काय म्हणू नाका, सांबाळून. आतां तेणी तलवार भायर काडल्या तलवार भायर. राजन समोर पळय गाडी मारे राजन समोर पळय हे बिचोलेत पावतो तलवारी कित्याक भायर काडटा ते कळना. बिचोलेत म्हणजे सामके थंय एकदम ह्या रे. एनिवेज मित्रांनो, टायम फॉर बेस्ट ऑफ जस्ट इमॅजिन. Just imagine. आणि CMाक सदांच नाका जाल्लेले एडवायस दितात निलेश बाब काब्राल आमच्या बरोबर. मुन्नाभाई MBBS ह्या पिक्चरान संजय दत्त म्हणजे मुन्नाभाईचो सायडकीक कोण? कितें म्हणटा ताका सर्किट. एब्सोल्युटली रायट, सारकें सर्किट. कितें जाता न्ही सी म्हाका तुज्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाक जाय. एक मिनिट, माझ्या माध्यमांच्यान काय सांगू नका. त्या माध्यमांच्यान कितें तें सांग. कित्याय कितें म्हणू नका बेश्टो. तुका 10 MLD उदक सोडला कुडचड्या. आय एम प्राऊड. MOST MORT 18,000 36,000 कोटी 40,000 कोटी बेश्टो कितें. आतां तुमचो तो आतां न्यू मिनिस्टर बाबू कवळेकर, हाव इज ही? आतां तो न्यू मिनिस्टर येयला आमचो सायडीनूच आसा. आमी केपें आनी कुडचडे तुमी शेजारी. आमी तर इतलें आयकलां की सामके बाबू कवळेकर खंय कुडचड्या कितें करता खंय बोवाळ. आपलो कॅन्डिडेट बी घालपाक सोदता खंय तो फुडल्या इलेक्शनाक. तुमी म्हणटा पळय सी आय विल नॉट एग्री फूल पार्ट ऑफ इट. फूल एग्री ना पण हाफ एग्री आसा मरे तूं. सी देयर इज अ बॅलन्स. ओके, आर यू रेडी टू डू थिएटर्स? इंटरेस्टेड इन डुईंग थिएटर्स? तूं आसो नाका. कॉमेडी कोंकणी नाटकांक सॉलीड डिमांड आहा आतां भरपूर. करता तूं? एक रोल दिता तुका हांव. करता कोंकणी नाटकान एक रोल? ना एब्सोल्युटली ना. एज एक्सपेक्टेड. हांव मरे एक ऐतिहासीक नाटक काडपाचो आसा. ऐतिहासीक नाटक बरें भव्य दिव्य सामकें. 500 घोडे कळ्ळें तुका. आनी अशें म्हणजे 1000 आर्टिस्ट बीन. आनी तितून मरे संभाजीचो रोल मरे गोविंद गावडेन हिसकावन घेतलो. ती भुमिका घेतली संभाजीची गोविंद गावडेन मागोन ओडून. तानाजी मालुसरेची एक भुमिका ती करपी कोण तरी जाय. ती भूमिका हांव घेता. खरें? बरें म्हाका एक सांग, एज अ डायरेक्टर ऑफ द नाटक आय वूड लायक टू आस्क यू, हेज्या पयलीं खंय अशें नाटकान बीन काम केलां? कितें एक्सपिरियन्स पास्ट नाटकान बीन? अभिमन्यूचें चक्र. दशावतारी नाटकाचें नांव कशें मरे न्हू. एक काम कर, तूं मरे मातसो सद्या राव. चड तेंप राव नाका, एक 5-6 वर्सांत राव. हांव मरे सद्या पयशे ना. पयशे येयले न्हू काय हांव तें नाटक काडया, बरें करुया. पयशेच पावना रे. पयशे उरत ना. पयशे बॉल्सान उरत ना, पावत ना पयशे. कांयच कळना कितें. तूं नाका थंय पयशे मोडटलो. पयशे नाका बेश्टो. पयलींच घरा कडेन खूब आयकचें पडटा. गोंयची फायनान्शियल परिस्थितीचेर तूं कितें म्हणटा मंत्री? तो बरें म्हाका तेजे बरें लागना. फायनली कोणाक तरी खरें उलोवपाचो कोणो आसा सामको स्पायन. कितलें फायनान्शियल क्रज आसूं हां की तुमकां आमदारांक मंत्र्यांक पेमेंट रेगुलर जाता. अरे ना, तुमकां आमदारांक मंत्र्यांक हाचें कांयच पडून गेल्लें ना अशें म्हणपाक सोदतालो हांव. आतां BJPन आर्लेकर पार्सेकर ह्या कोर मेंबरांक ऑब्जेक्शनां हाडटा मिटिंगेक आनी कितें कितें आवाज उठयता म्हणून काडून उडयल्या सायडीक काय कितें? काडून उडयल्या तांकां सायडीक? ना ना काडून उडोवना. काडून उडोवंक ना, फक्त तांकां सायडीक दवरल्या अशें. आर्लेकर आनी पार्सेकर ऑब्जेक्शनां हाडटा हाचेर विनय कितें म्हणटा? विनय तेंडुलकर कितें म्हणटा? पूण तेणे सांगलां चड ऑब्जेक्शन आसत जाल्यार काडून उडोवया म्हणून. पक्षांतले जाणटेले ऑब्जेक्शनां हाडीत जाल्यार काडून उडोवया अशें विनय तेंडुलकरान तुमकां डायरेक्शन दिलां? दिला डायरेक्शन दिला. I want a nameplate to be done. New big nameplate for CM residence at Altino Malakshmi. Write Chief Minister of Goa and keep the name slot empty. Name I'll tell later.
Make this much and keep ready. Name of the new CM I will message you one day at midnight. विजय, CM म्हणटा की तुजी खंय प्रॉपर्टी 500% वाडल्या खंय एसेट्स बीन 500%. आनीक तुका कितले वाडोवपाचो हावेस आसा? खूब 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 सामकें अशें खूब जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते चिनाय सेठ अशें तूं सीएमाक बी सांगपाक सोदता काय कितें? yes. बरें, yesterday मरे विजय, माय नेबर bought a new vacuum cleaner. You should not be jealous about it. व्हॅक्यूम क्लिनराचेर कोण झॅलस जाता? व्हॅक्यूम क्लिनराचेर कोण झॅलस जाता? ही कितें जालां ते रोड टॅक्स देंवयला पळय, तेणी गाडी घेतली तर थोडे पयशे उरले पळय, तेणी व्हॅक्यूम क्लिनर घेतलो अशें हांव सांगूंक सोदतालो तुका. बरें, आतां तुज्या वांगडा उलोवपाक कितलो टायम गेलो पळय, आनी आयज सॅटर्डे, बँक आतां बंद जावपाचें, म्हाका वचपाक जाय, पयशे काडपाक जाय, विथड्रॉ करपाक जाय म्हाका वचून. कर मरे विड्रो. विथड्रॉ करपाक कांय न्ही, पण सद्या कशें जालां ना, डिपॉझीट करपाकूय भंय दिसता आनी विथड्रॉ करपाकूय भंय दिसता. कितें ये नोटीस आनी कितें अशें रे, इतने कैसे विड्रॉ किए, इतने पैसे क्यों डाले, कहाँ से आए, विड्रॉ करके कहाँ डालने वाले हो, कहाँ खर्च करने वाले हो, अशी कितें तशी भंय दिसता रे. विजय, म्हाका एक खरें सांग, सारकें आयज म्हाका तुजे कडच्यान एक क्लियर कट जाय. खरें सांग, म्हाज्या बद्दल तुजें मत कितें? खंयच्या खंय तकली चलता धांवता. म्हणजे हांव मेंटल म्हणटा तूं? येस. थँक्स फॉर कॉम्प्लिमेंट्स. पण एक सांगा, अशें राग बी येना मरे तुका जस्ट इमॅजिनाचो? नो हार्ड फिलिंग्स अबाउट इट. हॅलो, चर्चिल आले माव. चर्चिल या, चर्चिल बाब सांग. खंय पावलो? येता पावलो. मित्रांनो, चर्चिल इज वेटिंग फॉर मी एट प्रेस. या खोड्याची वाट आमी पळोवपाची. च्या आनी पिता कितें रे? च्या पिता तूं सर बरें. ओके, नो प्रॉब्स, पी. अरे, सांजेची च्या घेवपाचो टायम जालो आनी तूं ही कसली च्या घेता? हें? बाबा, हें आयज जातलें स्टार्ट? आयज जायना दिसता हें. आतां कशें दिसता च्या पिवन? सारको चार्ज्ड, फ्रेश. बाजारान मरे चर्चिल नुस्तेकान न्ही रे, 1-2 बांगुल्ल्यो उडे घे म्हटलें, आनीक उडे घे, कित्याक उडे अशें सांगलें. आरे घे, लॅक्चर मरे तिचें आयकचें पडटा म्हाका. तापसाणी खावची पडटा, झगडोंक येता मागीर ती. ते कोडे आमच्यांनी झगडोवपा जायना. कितें वांटो दिता तो मुकाट्यान घेवन घरा वचपाचें अशें म्हणटा तूं चर्चिल? निलेश काब्राल खंय आतां लायटीची बिलां वाडयता खंय निलेश काब्राल? कितें रे, हाव कॅन यू डू दॅट रे नाव? लायटीची बिलां कसो वाडोवंक शकता निलेश काब्राल? ताका पावर आहा. नायस वन चर्चिल. म्हणजे पावर मिनिस्टरा कडेन पावर आहा आनी पावरी तोय पावर आहा हें करपाक, पावराची बील वाडोवपाक. शा चर्चिल, तुजें आतां ह्युमर सारको. चर्चिल, म्हादईचो इशू चड सिरियस आहा जाणा, पण खुबश्या लोकांक आजून म्हादईचो इशू खबर ना कितें तें. कॅन यू प्लीज, फॉर इज अ रिक्वेस्ट, कॅन यू प्लीज एक्सप्लेन वॉट इज काळसाव बंडुरा, म्हादई रिवर इशू, उदकाचें डायवर्जन एन ऑल? हांव कितें सांगू शकता? ट्राय तरी कर, तुजे लोक आयकता. यू आर पिपल्स लिडर, मातशें एक्सप्लेन कर. ते रे काळसाव बंडुरा, म्हादई रिवर, मातशें एक्सप्लेन कर रे लोकांक. रिवर पळय आहा. होय, म्हादई रिवर इशू, हय. सांग मातशें आमकां कितें इशू तो सांग. रिवर समज आतां हें आहा, रिवर समज एश को रिवर आसली इतली, आतां ही रिवर तर इतली आहा जाल्यार ही रिवर आतां तितू भितर इतू जाल्या, इतू गेला आनी इतलीशी येवला वयल्यान, सो तितून उदक वचना. चर्चिल, आतां हो इशू सारको कळ्ळो आमकां, सारको कळ्ळो. कळ्ळें न्हू? सामकें कळ्ळें. 11 डिसेंबराक मरे आमी जनसंपर्क अभियान करपाचें आहा, कळ्ळें? आनी 12 तारखेक आमी BJP आमदार संपर्क करपाचे आहा. 13 डिसेंबराक विजय संपर्क अभियान जातलो अशें सांगलां गिरीशान. 20 डिसेंबर ते 2 जानेवारी गिरीश चोडणकर इज नॉट इन गोवा. ही टोल्ड मी इज गोईंग टू मलेशिया, बँकॉक, पटाया, मायामी एंड बाली. म्हणजे तो हिंगाच रामनगरूच आसतलो तो.
Digambar is going to Delhi for business trip on 15 December, and same date Michael Lobo is going to Delhi for business trip. Reginald has joined Zumba classes for 6 months subscription, सामके फ्री. आणि डिसेंबरान हांवूय ना, हांवें लीव घातल्या. उरलेली इन्फॉर्मेशन मागीर दिता. चल बाय. मी तुम्हाला बागाला नेतो. बागा बघा आणि बागा बघत बघत बागेत जाऊया. BJPची महाराष्ट्रात रात्रीस खेळ चाले चालूच आहे. रात्रीस खेळ चालेचे शूटिंग कोकणात चालू आहे. गोव्यात रात्रीस खेळ चालत राहतात पण गार्बेजचे. मिडनाईट लोक गार्बेज घेतात, रस्त्यावर येतात, राईट लेफ्ट बघतात आणि कचरा रस्त्याच्या बाजूला फेकून देतात. दिस इज हाऊ पीपल मॅनेज द गार्बेज इन गोवा. नाव यू कॅन कम टू सॉलिड वेस्ट अँड वेट वेस्ट मॅनेजमेंट. Now that you have come to see solid waste and wet waste management, why go to Saligaon? You go to any industrial estate area. You will find lot of solid and wet waste lying by the side of the roads. In Konkan, what we see by the roadside, there are funny boards. यवा गाव आपलोच असा, नजर हटी दुर्घटना घटी, चारण्याची चिंगम महिपतराव सिंगम, बड्या बड्या बातान ढुंगणं घालतंय लाता, सावधान पुढे गाव आहे, मौजे खानापूर. आय लाईक दोज रोडसाईड बोर्ड्स इन कोंकण. हियर इन गोवा वी सी कचरा बाय रोडसाईड. डोंट वरी, आय विल क्लीन एव्हरीथिंग. आय हॅव दॅट डिपार्टमेंट. आय हॅव क्लीन एव्हरी ओपोनंट इन कलांगूट. वॉट इज कचरा फॉर मी. आणि याचबरोबर तुमचं इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां बाय बाय. मेळोया परतून फुडल्या आयतारा सांजे 7:30 आणि 9:30 वरांचेर प्रुडंट मिडियाचेर. तो मेरेन विवा कार्निवल. खाया पिया मजा करा, बरे भशेन रावा. विवा कार्निवल. Just imagine. Just imagine. Just imagine.